क्रिकेट कुछ के लिए शायद सिर्फ एक गेम है, बहुतों के लिए रिलीजन, लेकिन मेरे लिए एवर सिंस आई बिकेम कॉन्शियस ऑफ हु आई एम, तब से क्रिकेट मेरे साथ है। जब से सीधा खड़ा होना सीखा है, तब से अब तक हाथ में बल्ला रहा है। आई हैव नॉट जस्ट प्लेड दिस गेम, आई हैव लिव्ड इट। हर दिन, हर सेकंड, इतनी बातें, इतनी यादें, इतनी दुआएं जुड़ी हैं मेरे 25 साल के इस करियर के साथ। And today, I feel like reliving all those moments, all at once. टीम इंडियाचे चॅम्पियन अष्टपैलू सिक्सर किंग युवराज सिंग हाणें सोमारा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती घेतली। चंदीगड हांगसर 12 डिसेंबर 1981 वर्सा जल्मल्ल्या ह्या महान खेळगड्यान क्रिकेट जगात आपलो एक वेगळोच छाप निर्माण केल्लो आसा। ह्याच खातीर तांकां युवी सिक्सर किंग महाराज ऑफ इंडियन क्रिकेट अशी टोपण नांवां मेळिल्लीं आसा। भारतीय क्रिकेट टीमीचे धमाकेदार ऑलराउंडर युवराज सिंगान क्रिकेटींतल्यान संन्यास घेतिल्ल्यान कितलेशेच तांचे फॅन दुखी जाल्ले आसा। सोमारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दोळे दाटून भावूक जावन युवराज सिंगान क्रिकेटीक गुड बाय केली। युवराज सिंगान जरी क्रिकेटींतल्यान संन्यास घेतलो आसलो तरी तांच्या खेळा खातीर तांच्या फॅनांच्या काळजांत सदांच तांच्या खातीर उंचेलें स्थान आसतलें। After 25 years, and in around 22 yards and almost 17 years of international cricket on and off, I have decided to move on. Thank you for taking the time out to be here and to support me. Cricket has given me everything I have and is the reason why I stand here today. It was a love-hate relationship with the sport in retrospect. I don't think I hated this game because the love I have for it today, which will remain constant until the end of life. युवराज सिंग भारतीय क्रिकेट जगात तो महान तारो आसा जाणे भारताक 2 विश्वचषकांत जैत मेळोवपाक म्हत्वाची भूमिका निभयल्ली आसा। 2007 T20 वर्ल्ड कपांत आनी 2011 50 ओव्हरींच्या वर्ल्ड कपांत। नदर मारुया युवराज सिंगाच्या यशाचेर। वन डे मॅचीत युवराज सिंगाचे प्रदर्शन। वन डे मॅचीत युवराज सिंगान 304 मॅचींनी 8,701 रन काडल्यात। 36.55 सरासरीत तांणी 14 शतक आणि 52 अर्धशतकाच्या मदतीन 8,701 रन काडल्या। T20 मॅचींनी युवराज सिंगाचे प्रदर्शन। T20त तांणी 58 मॅचींनी 136.3 स्ट्रायक रेटीन 1,177 रन्स काडिल्ले आसा। 20 वर्सांच्या तांच्या करियरांत ते फक्त 40 टेस्ट मॅची खेळ्यात, जातूंत ताणें 33.9 सरासरीत 1,900 रन काडल्यात हाची ताका खंत आसा। तांणी मैदानार केल्लो पराक्रम क्रिकेट मोगी केन्ना विसरपाक शकना। क्रिकेटीत तर युवराज सिंगान जैताची तिंगशी पार केल्लीच, त्याच बरोबर तांणी कॅन्सर सारकिल्ल्या भयानक दुयेंताक हारोवन व्हड जैत मेळयल्लें आसा। युवी हो खऱ्या अर्थान जिणेंत तसोच क्रिकेट करियरांत फायटर म्हळ्यार अतिताय जावची ना। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।